ते आता आम्ही सांगले की दाबोली मतदारसंघाचो हे जो आसा तितून जे आत्ता हॉस्पिटल पूर्ण जावन तयार आसा, पण अजून पण गेले 2-3 महिने तरी आम्ही पळयता की तेजें अजून काय उद्घाटन केलें ना. ते कोणाक रावला सरकार ते म्हाका कळना. खरें म्हणजे हॉस्पिटल पूर्ण जाल्या नंतर लगेच ते लोकांचे सेवेक खरें म्हणजे उपलब्ध आसपाक जाय आशिल्लें, पण ते आतां पर्यंत अजून जाल्लें ना. तेजे फाटल्यान कारणां कितें आसा खबर ना. कोण येवपाचो आनी कोण तें उद्घाटन करपाचें आसा, किंवा आमदाराकूच दिसता की प्रधानमंत्री हांगा येतलो आनी ते उद्घाटन करतलो कितें अशें म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे प्रधानमंत्री खातीर ताका वेळ मेळनासतलो अशें आसा काय कितें जाल्यार तेणें जनतेक सांगचें न्ही. नाजाल्यार गोवा सुरक्षा मंच ह्या संदर्भात निशेध करतले आनी कदाचित आमी थंय धरणे घेवन बसूंक शकता, कित्याक बेगिनात बेगीन ते सुरू जावचें म्हण. ते म्हटलें की तळ्याचें काम गेले अनेक दीस आतां पूर्ण जालें. म्हणजे तेणें अशें ठरलें की चतुर्थी पयलीं ते आपूण सगळें पूर्ण करतलो आनी तेजें उद्घाटन करता अशें ठरयल्लें. पण प्रत्यक्ष मात्र ते अजून काय तेजें उद्घाटन जावंक ना आनी लोकांक तो वापरपाक मेळना एरिया सगळो. एक म्हणजे विसर्जनाच्या पयलीं थंयसर तेजे स्टेप जे आसा ते सुद्दां पूर्ण जावनाशिल्ले. आतां तेणें कशा पद्दतीन ते स्टेप बांदले आनी कशा पद्दतीन विसर्जन जालें हे आमकां सगळ्यांचो अनुभव आसा. त्यामुळे एक म्हणजे तेजे स्टेप जे आसा ते कायम स्वरुपी तेजे सारके ते बांदचे असो एक हें आसा. दुसरें थंय मुर्ती जे किंवा ती कृती जी आसा जी धांपून दवरल्या, कितके म्हयनेच जाले ताका, ती उगडपाचो तर अजून तेजो हें ना. त्यामुळे ती मुर्ती कोणाची आसा, कसली आसा, ते गूढ जे कितें आसा तें तेणें जनतेक सांगचें कितें एक्झॅक्टली आसा तें. कित्याक हो सगळो पयसो जो हे सगळें रिनोवेशन जे करपाक जो पयसो जो वापरला हो जनतेचो आसा. त्या जनतेच्या पयशान किंवा सरकारच्या पयशान ते सगळें काम केल्लें आसा. अशा ह्या स्थितीन ते मुर्ती किंवा तो स्ट्रक्चर जो आसा तो कसलो आसा तो जनतेक कळपाक जाय न्ही. त्या एखाद्या धार्मीक भावना दिखोवपाचें अशें कांय कृत्य थंय दिसलें जाल्यार आमी ताचो निशेध करतले, हे तितकेच खरें. आनी